विधानसभेच्या अधिवेशनात गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे फुडारी आमदार विजय सरदेसाय हांणी मायनिंग आणि हेर प्रश्न मांडून विरोधकाची जबाबदारी व्यवस्थित सांबाळची आणि सांबाळली अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे दिवचलचे सचिव संतोष कुमार सावंत हांणी दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत स्पश्ट केलें। विधानसभा वेंचणुकेंत जैत मेळूंक नासले तरी मये मतदारसंघात फॉरवर्डाचें काम चालूच उरतलें अशेंय तांणी सांगलां। तशेंच द्रौपदी मुर्मू हांची देशाची राष्ट्रपती म्हणून निवड जाल्ले खातीर गोवा फॉरवर्डान तांचें अभिनंदन केलें। गोंयांत बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरणाची प्रकरणां मुखार हाडपाक सरकारान एसआयटी नेमल्यात। हे एसआयटीन कडेन बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरणाच्यो नव्यो 151 कागाळी नोंद जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या। हाचे आदीं पुलिशे कडेन नोंद आशिल्ल्या 26 आनी एसआयटीन कडेन नोंद जाल्ल्या 3 प्रकरणां मेळून वट्ट 29 प्रकरणांचो तपास चालू आसा। नोंद केल्ल्या कागाळीत आतां मेरेन 6 जाणांक कैद जाल्या। याच प्रकरणा खाला सुनील कुमार आणि ताच्या वांगड्यांनी आसगांवच्या सर्वेक्षण क्रमांक 3381 ह्या मालमत्तेचे कायदेशीर मालक आशिल्ल्याची फटीची कागदपत्रां तयार करून ही जमीन आपली म्हणून सांगून खऱ्या मालकाक फटयल्ल्या खातीर एसआयटीन सुनील कुमार आणि ताच्या वांगड्याक अटक केल्या। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। फुडल्या वर्सा मेरेन गोवा डेरीचे दूध उत्पादन 1 लाख लिटरां मेरेन वाडयतले आणि ते खातीर सरकारा कडल्यान संचालक मंडळा सयत अधिकाऱ्यां कडल्यान धोरणात्मक निर्णय घेतले अशी म्हायती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली। सोमारा फोंड्याच्या कुर्टी वाठारांत आशिल्ल्या गोवा डेरी प्लांटाक भेट दिल्या उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले। मंत्री सुभाष शिरोडकरान गोवा डेरीच्या प्लांटाक भेट दिवन ताची पळोवणी केली। तशेंच संचालक मंडळ आणि ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांसयत बसका घेवन वेगवेगळ्या समस्यांचेर चर्चा केली। ह्या वेळार गोवा डेरीचे अध्यक्ष राजेश फळदेसाय, व्यवस्थापकीय संचालक पराग नगरसेकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। प्रिकॉशनरी डोसाचे आमचे टार्गेट सुमार 10.50 लाख आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। ह्या विशीं आपूण 39 आमदारांक लेखी बरोवन तांचो तेंको मागतलो अशें मंत्री सांगता। तशेंच पुराय राज्यांत वाशिनीकरणाची शिबिरां घेवपाची येवजण लेगीत आखिल्ल्याचे विश्वजीत राणे सांगता। प्रिकॉशनरी डोसाचे आमचे टार्गेट सुमार 10.50 लाख आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणाचें म्हणणें आसा। ह्या विशीं 39 आमदारांक लेखी बरोवन तांचो तेंकोय मागतलो अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां। मनी लॉन्डरिंगच्या केशींत ईडीन सोनिया गांधीक चवकशे खातीर आपयल्ल्याच्या विरोधात काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीन आंदोलन केल्ले खातीर दिल्ली पुलिशेन राहुल गांधीक ताब्यात घेतलो। मल्लिकार्जुन खरगे, रंजीत रंजन, केसी वेणुगोपाल, मणिकम टागोर, इम्रान प्रतापगडी, के सुरेश ह्या काँग्रेस पक्ष फुडाऱ्यांकूय ताब्यात घेतल्यात। ह्या हुकुमशाहीचे सरकार असो आरोप राहुल गांधी केंद्र सरकाराचेर केलो। तशेंच ह्या सरकारान संसदेत चर्चा करपाक परवानो दिवंक नाशिल्ल्याचे तशेंच आंदोलना वेळार काँग्रेस फुडाऱ्यांक अटक केल्ल्याचे राहुल गांधीन सांगले।
सरकाराक तरणाट्या गोंयकारांक वयर काडपाक नाका जाल्यार फक्त भायल्यांक नोकऱ्यो दिवपाक जाय असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परबान केला. तरणाट्यांच्या कुशळटाय उदरगतीचेर सरकारान खरें म्हटल्यार भर दिवपाक जाय आसली, मात सरकाराक तरणाट्यांचे कांयच पडिल्लें ना अशें तो म्हणटा. गोंयच्या तरणाट्यांचे जर सरकाराक पडिल्ले आसले जाल्यार सरकार पोगो बिल पास करता आशिल्लो अशें मनोज परबाचें म्हणणें आसा. पोगो बिल जर पास जाल्ले जाल्यार गोंयच्या तरणाट्यांक जाय तशी संदी, जाय तश्यो नोकऱ्यो आनी वेवसाय करपाक संद मेळटली आसली अशें मनोज परबाचें म्हणजे आरजीचो सुप्रिमो मनोज परबाचें म्हणणें आसा. गोंयच्या तरणाट्यांक सरकार वयर काडपाक सोदिना असो आरोप मनोज परबान केला. हांवें तमनार प्रकल्पाक केन्नाच विरोध करूंक ना, जाल्यार आशिल्ल्याच लायनीचेर हो प्रकल्प कसो हाडूं येता हाचेर विचार करपाची गरज आसा अशें आपलें विधान आशिल्ल्याचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान अधिवेशनांत सांगलें. गोंया खातीर तमनार प्रकल्प म्हटल्यार नीड ऑफ द हावर अशें सुदीन ढवळीकर सांगता. मात तो झाडां कापनासतना कसो हाडपाचो हाचेर विचार करपाक जाय अशें सुदीन ढवळीकराचें मत आसा. खंयचेय झाडां वा डोंगर कापिनासतना हो तमनार प्रकल्प हाडपाक जाय. खंयचीय नाशाडी करनासतना त्याच लायनीचेर हो तमनार प्रकल्प येवपाक जाय अशें सुदीन ढवळीकराचें म्हणणें आसा. वीज मंत्री ह्या नात्यान सुदीन ढवळीकरान आपलें मत स्पश्ट केलें. पर्यावरणाची काळजी घेत हो प्रकल्प हाडपाक जाय अशें सुदीन ढवळीकराचें म्हणणें आसा. देशांत वाडिल्ल्यो समस्या जशे की जीएसटी, म्हारगाय हाचेर आडनदर जावची ह्या खातीर ईडीचो गैरवापर करता असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला. 2015 जी केस बंद जाल्ली ती केस परतून उक्ती करून विरोधी पक्षाचो आवाज भाजप दामपाक सोदता अशें पाटकार म्हणटा. ग्रीन एनर्जी तयार करपा खातीर वीज खातें तयारेक लागला. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान अशें सांगलां. पेडण्या वीज महोत्सवाच्या निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळींत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयतालो. दिवचले उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. आझादी का अमृत महोत्सव ह्या उपक्रमा खाला मंगळारा हिराबाई झाटये सभाघरांत हो महोत्सव जालो. सोलार उर्जा ही फुडाराची गरज आसा अशें मत मुखेल सोयरे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी उक्तायलें. पंचायत वेंचणुकां खातीर 6,256 अर्ज राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन आयल्यात. मंगळारा अर्जाची छाननी जातली. बुधवारा अर्ज फाटीं घेवपाचो दीस, ताका लागून बुधवारा सांजे मेरेन वेंचणुकांचें पुराय चित्र स्पश्ट जातलें. गोंयांतल्या 186 पंचायतीच्या वेंचणुकां खातीर 18 जुलयाच्यान अर्ज भरपाक सुरवात जाल्ली. 25 जुलय हो निमणो दीस आशिल्लो. निमण्या दिसा 1,499 जाणांनी अर्ज सादर केले. ताका लागून वट्ट अर्जांची संख्या 6,256 इतली आसा.
दिवचल मालातल्या 2 पंचायतींतल्यान एक बायल मेळून 2 उमेदवारांची बिनविरोध निवड जाल्या। पिळगांव पंचायतींतल्यान एसटी खातीर राखीव आशिल्ल्या वॉर्ड नंबर 3तल्यान चेतन विष्णू खोडगेणकार हाची निवड जाला, जाल्यार मये पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 11तल्यान सुवर्णा तुळशीदास चोडणकार हाची बिनविरोध निवड जाल्या। मंगळारा छाननी केल्या उपरांत दोगांचे अर्ज ग्राह्य थारल्यात। चेतन खोडगेणकार पयलेच फावट वेंचणुकेंत देंवल्यात। वेंचणूक प्रक्रिया पुराय जातकीच तांची अधिकृत निवड जाहीर जातली। मजगतीं छाननी प्रक्रिये वेळार दिवचले वेंचणूक कार्यालय आनी कार्यालया भायर गर्दी जाल्ली दिश्टी पडली। भारताचे नियंत्रण आणि महालेखा प्रशिक्षण हांणी गोंय राज्य सरकाराक सादर केल्ल्या अहवाला प्रमाण राज्यात 403 सरकारी शाळांनी फक्त एक सहाय्यक शिक्षक कार्यरत आसा, जाल्यार 48 शाळांनी आवश्यकते भायर शिक्षक कामाक आसात। तालुक्या प्रमाण गोंयांतल्या फोंड्या तालुक्यांत सगळ्यांत चड म्हटल्यार 66 शिक्षकांचो उणाव आसा। हो उणाव परिस्थिती प्रत्येक तालुक्यांत वट्ट 403चेर पावल्या। भारताचे नियंत्रण आणि महालेखा प्रशिक्षण हांणी गोंय राज्य सरकाराक सादर केल्ल्या अहवाला प्रमाण राज्यांत 403 सरकारी शाळांनी फक्त एकूच सहाय्यक शिक्षक कार्यरत आसा। ही उणाव परिस्थिती प्रत्येक तालुक्यांत वट्ट 403चेर पावल्या। मणिक्कम टागोर TN प्रथापन, रम्य हरिदास आणि ज्योतिमणी या काँग्रेसीच्या खासदारांक लोकसभेंतल्यान निलंबित केल्ल्यात। मणिक्कम टागोर, TN प्रथापन आणि हेरांनी सभाघराच्या कामात आडमेळी हाडिल्ल्यान तांकां 374 कलमा खाला निलंबित केल्यात। लोकसभेच्या सभाघरात तक्ते घेवन येवचे न्ही अशी शिटकावणी सभापती ओम बिर्लान दिल्ली, तरी लेगीत हे खासदार तक्ते घेवन आयिल्ले, ताका लागून राजेंद्र अगरवालान तांकां निलंबित केला। मंकी पॉक्साचो गोंयांत प्रसार आडोवपाक भलायकी खात्यान विविध उपाय येवजण्यो राबोवपाक सुरवात केल्या। गोमेको सयत हेर कांय हॉस्पिटलांनी वल्गीकरण कक्षांची वेवस्था दवरल्या अशी माहिती राज्य देखरेख अधिकारी डॉक्टर प्रशांत सूर्यवंशीन दिली। मंकी पॉक्स ह्या दुयेंसाचो संवसारभर उद्रेक सुरू आसा। आतां मेरेन 17 परस चड देशांनी मंकी पॉक्साचे दुयेंती मेळ्ळ्यात। भारतांतूय ह्या दुयेंसांचो प्रवेश जाला। केरळांत 3, दिल्लीत 1 दुयेंती मेळून सध्या 4 दुयेंती आसात। 8 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक गंभीर दुयेंसाचो धोको आशिल्ल्यान संवसारीक भलायकी संघटनेन म्हणजे WHOन आणीबाणी घोशीत केल्या। ह्या फाटभुंयेर गोंयांतली भलायकी यंत्रणा सादूर आसा। पणजे बस स्टँडा वयल्या पाटो वाठाराचें बेगीनूच सोबितीकरण जातलें। इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी विकास लिमिटेड कंपनी ह्या वाठारांत 27 कोटीचे 2 प्रकल्प उबारतली। ह्या कामाक ऑगस्ट म्हयन्यांत सुरवात जावपाची आसा। इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी विकास लिमिटेड कंपनी ह्या वाठारांत 27 कोटीचे 2 प्रकल्प उबारतली। पणजे बस स्टँडा वयल्या पाटो वाठाराचे बेगीनूच सोबितीकरण जातलें। ह्या कामाक ऑगस्ट म्हयन्यांत सुरवात जावपाची आसा अशें सुत्रां कडल्यान कळ्ळां।
दर वर्सा 26 जुलय हो दीस कारगिल विजय दीस म्हणून मनयतात. ह्या झुजाक ऑपरेशन विजय अशेंय म्हणटात. ह्या दिसा 1999 ह्या वर्सा भारतान पाकिस्तानाचेर जैत मेळयलें. सगळ्या भारतीयां खातीर हो एक व्हड दीस देखून हो दीस कारगिल विजय दीस म्हणून मनयतात. हे झूज 60 दीस चल्ले आणि अखेर 26 जुलयाक भारतान एक नवो उजवाड पयलो, तो आसलो जैताचो उजवाड. ह्या झुजात पाकिस्तानाचे कितलेशे सैनीक मेले तर भारताचे 527 जवान शहीद जाले. देशाचो खरो खांबो म्हटल्यार आमचे हे सैनीक, आमचे जवान. सैनीक जवान आसा देशाचो खरो राखणदार. एक सैनीक शिमेर रात दीस उबो रावन देशाची राखण करता, तो थंय उबो आसता म्हणून आमी हांगा सुखान जगपाक शकता. गोंयांत मंगळारा कारगिल विजय दिवस व्हड्या उमेदीन मनयलो. ह्या निमतान गोंयभर वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत पुलीस महासंचालक जसपाल सिंगान शहिदांक आर्गां ओंपलीं. तशेंच वाळपय आनी पेडणे वाठारांतूय खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. आयज 26 जुलय दिसा मंगळारा कारगिल विजय दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या निमतान गोंयभर वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. पणजेच्या आझाद मैदानाचेर सुद्दां आयोजीत केल्ले ह्या कार्यावळींत पुलीस महासंचालक जसपाल सिंगान शहिदांक आर्गां ओंपलेलीं. पणजे आझाद मैदान तशेंच वाळपय आनी पेडणे वाठारांतूय खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. पयरची गजाल आसा होणे पेट्रोल पंपावयल्या कामगारांक मारबडय केल्ल्या दुबावितांक वाळपय पुलिशेन निमणे धरलेच. आयतारा पेट्रोल पंपाचेर गेल्ले कडेन ह्या तरणाट्यांनी पेट्रोल पंपावयल्या कामगारांक बारीकशा कारणा खातीर मारबडय करून थंयच्यान पळ काडिल्ली. कादर शेख आनी सलीम चोराट अशी ह्या दोग गुन्यांवकारांची नांवां आसात. ह्या दोनूय दुबावितांनी वाळपय पुलिशे कडेन स्वताहून आपूण येयले आनी शरणागती मागयली. शरण आयिल्ल्याचें कळटा. हे दोगूय आरोपी मजगतीं तिडकल्ल्या होण्याच्या थळाव्यांनी ह्या दोगूय दुबावितांक होण्या पुलीस स्टेशनाचेर हाडचे अशा हट्टाक पेटून होण्या वाळपय मुखेल रस्त्या सुमार आडोवन दवरले. सुमार वरभर तांकां रस्त्यार आडोवन दवरले आनी आमच्या सुवादीन करा अशें थळाव्या लोकांनी सांगलें. ह्या दोगूय आरोपींक आमच्या ताब्यांत दिया अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसलें. सुमार वरभर तेंच्यांनी रस्तो आडयलो. 2 दीस पयलीं दिवचल शारांत दिसून आयिल्ली त्या गुहे विशीं उमळशीक बरीच वाडिल्ली आसतनाच ती गुहा आतां बंद करपाचो प्रकार घडला. गुहेच्या धांवारूच कोणी तरी कांटे कुटे घालून भितर वचपाची जी वाट आशिल्ली ती बंद केल्या. थंय झाडां बिडां सामकी हाडून उडयल्या आनी भितून वचपाची जी वाट आमकां पयलीं दिसताली ती बंद जाल्या. मजगतीं ह्या गुहे विशीं म्हायती मेळटकीच दिवचल आनी हेर वाठारांतले लोक सकाळच्यान गुहे कडेन आयिल्ले. तांकां ही गुहा पळोवपाची आशिल्ली. कितलेशेच लोक ही गुहा पळोवपाक येयल्ले पूण हो रस्तो तांच्यांनी बंद केला. ही गुहा बंद केल्यान लोकांनी नाराजी उक्तायला. मजगतीं आर्कोलॉजी खात्यान ह्या गुहेची पळोवणी करून ह्या गुहे विशीं खरी म्हायती फुडें हाडची अशी मागणी पर्यावरण मोगी करतात. दाबोळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळा सोमारा दनपारा येरादारी जाम जाली. ताका लागून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण जाली. दाबोळी विमानतळाचेर विमानांची येवपाची आनी सुटपाची वेळ दनपारा 12 ते सांजे 6 मेरेन आसता. ह्या वेळार शेकड्यांनी प्रवाशांचे येवप वचप चालू आसता. देखून विमानतळाचेर टॅक्सीकारांची भरपूर प्रमाणांत गर्दी जाता. पुलीस आनी येरादारी कर्मचाऱ्यांचो बंदोबस्त आसता तरी लेगीत ह्या वाठारांत चड प्रमाणांत गर्दी जाता. विमानतळाच्या प्रवेशदाराचेर रेंट कॅब बेकायदेशीरपणान पार्क केल्ल्या कारणान थंय व्हडा प्रमाणांत गर्दी जाल्ली दिसून आयल्या.
म्हापशेचे जे नवे बस स्टँड आसा ते घुवळी वखदां घेवप्यांचें केंद्र जावन रावलां काय कितें असो प्रश्न सध्या ह्या बस स्टँडाक पयल्यार पडटा. बस स्टँडाच्या शौचालयांत तशेंच भायर लेगीत इन्सुलीन घेवपाच्या इंजेक्शनाच्यो कितल्योश्योच सिरींज पडिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. ह्यो सिरींज पळयल्यार हांगासर खंयचो शाणो मनीस इन्सुलीन घेवपाक येतलो असो प्रश्न पडल्या बगर रावना. देखून तांचो घुवळी वखदां घेवपाकूच वापर जाल्ल्याचो दुबाव येता. तुम्ही पळोवपाक शकता कशा संख्येन कितलेशेच हे इन्सुलिनाचे सिरींज हांगा पडिल्ले आसा. खरें म्हटल्यार ही सिरींजां डायबिटीज लोक वापरतात, पूण इतल्या प्रमाणांत हांगासर ही सिरींजां पळोवन हे नक्कीच खंयचे तरी घुवळी वखदां घेवपाचें प्रकरण आसूं येता अशें स्पश्ट जाता. हे दृश्य जे दिसता ते म्हापशा नव्या बस स्टँडाच्या टॉयलेटाचे. हांगासर कितल्याशाच प्रमाणात इन्सुलिनां सापडल्यात. पावसाच्या दिसांनी नुस्तेमारी बंद आसता आनी नुस्तेमारी बंदी सोंपपाची आसा, मात आनी 5 दिसांनी रोखडी सुरू जावपाची आसा. ह्याच वेळार पारंपारीक नुस्तेमारांनी 5 दिसां पयलींच कोलवा दर्यांत आपली व्हडी व्हरून रापणेक सुरवात केली आनी रापण मारली. आनी अजापाची गजाल म्हटल्यार नुस्तेकारांक आयज मेरेन केन्नाच मेळूंक ना इतली सुंगटां पयलेच रापणेक लागली. तुमी पळोवपाक शकता कितली सुंगटां भसभशीत हांगा त्या रापणेक लागली. तेका लागून ह्या कोलव्याच्या नुस्तेकारांनी आनंद व्यक्त केलो. खरें म्हटल्यार नुस्तेमारीक बंदी आसा आनी 5 दीस आसा नुस्तेमारी सुरू जावपाक, पूण ह्या कोलवाच्या नुस्तेकारांनी 5 दिसां पयलींच दर्यांत रापण घातली. आपली पारंपारीक तांचो धंदो व्हडी घेवन ते रापणेक गेले आनी तांकां केन्नाच मेळूंक ना इतली सुंगटां तेंच्या वाट्याक पडली. तुमी पळोवपाक शकता घसघशीत आनी मोठी सुंगटां तेंच्या वाट्याक मेळ्ळी. वास्कोचो वारसुकी श्री दामोदर भजन सप्ताक 3 आनी 4 ऑगस्टाक मनयताले. ह्या उत्सवात कोरोना महामारी विशींच्या मार्गदर्शक तत्वां वांगडाच भलायकी नेमांक पाळो दितले आनी उत्सवा वेळार कसलोच वायट प्रकार घडचो न्हय ह्या खातीर देवळाच्या वाठारांत खर पुलीस बंदोबस्त दवरतले अशें श्री दामोदर भजन सप्ताक उत्सव समिती वरवीं पत्रकार परिशदेंत सांगलां.